गोंय अग्निशमन दळान गोयच्या 17 उजो पालोवपी दळां खातीर मॉक ड्रिल सर्त घडोवन हाडली। तांची फिटनेस, तांची सादूरताय आनी ताकद पळोवपा खातीर ह्या सर्तीचो हेत आशिल्लो। दिल्ल्या वेळा भितर काम करपी दळाक पुरस्कार भेटयतले अशें नितीन रायकर हांणी सांगलें। हे एन्युअल ड्रिल कॉम्पिटिशन आहा पळय, हे एवरी इयर आमी ऑर्गनायज करता आनी ह्या वर्सा सुद्दां आमी हे आतां 2023 ह्या वर्सा ऑर्गनायज केला। ते फक्त आमी चेक करपाक की तेंचे फिजिकल फिटनेस कशें आहा ते। आतां हेज्या प्रमाणे आतां हे आमी ड्रिल घेतले म्हणटकर तांकां एक उत्सुकता मेळटा आनी त्या प्रमाणे ते जाता तितके कशें फायर फायटींग करप, कशें दुसऱ्यांचे लायफ वाचप, कशें ह्युमन बिंगांचे लायफ वाचप, ते सगळी प्रॅक्टीस तांकां हितून मेळटा आनी ते तांकां एक गट्स मेळटा। अशा प्रकारे आमी हे आतां आयोजीत केल्ले आहा 2023 आनी हितून सगळे स्टेशन आमचे जवळ जवळ 17 स्टेशनां आहा ऑल ओवर गोवा। सगळे 17 स्टेशनाचे पार्टिसिपेट जाता आनी तितून आपलो बहुमूल्य जो जबाबदारी हे आहा त्या प्रमाणे आपली टॅलंट ते हांगासर ह्या ड्रिलान दाखयता। एडवान्स आमचे इक्विपमेंट आमी चालूच आहा आमचे घेवपाचे। आतां आमी हल्लीच फ्लड लायट तशेंच कॅमिकल सूट्स तरेतरेचे कॅमिकल सूट्स घेतिल्ले आहा आनी आमचे फायर पंप ऑल्सो वी हॅव टेकन, सबमर्सिबल पंप कशें आमी खंयच्यान सोर्स आमी कलेक्ट करप उदक कलेक्ट करपाक ते सुद्दां आमी पंप घेतिल्ले आहा एडवान्स। एडवान्स टेक्नॉलॉजी आतां आमी वी आर ट्रायिंग टू गो फॉर रिमोट फायर फायटींग। रिमोट फायर फायटींग म्हणजे तुका यू हॅव टू बी एट वन सायड आनी ती मशिनरी आमी भितर सोडपाची आनी ते ऑटोमॅटीक फायर फायटींग करता। तशी आमी टॅक्नॉलॉजी आतां घेवपाची आहा। तशेंच एक ड्रोन सिस्टम तेवूय आमच्या मनान आहा घेवपाचें। गव्हर्मेंट सुद्दां इंट्रस्टेड आहा। ड्रोन म्हणजे खंय खंय इन्सिडंट कितें जालें वयल्यान आमकां कळना न्ही। आतां बर्जर पेंट फाटीं उदक लागिल्लो पळय त्या भितर कितें खंय फायर जाला तर बेज ऑफ फायर आमकां कळना आसलें। त्या वयर आमी आतां ते लॅडर आमचे वयर वचून आमी ती लॅडर पळोवन आमी त्या प्रमाणे आमी फायंड आउट केल्ले आहा बेजीक सोर्स ऑफ द हे फायर, कळ्ळें तुका। त्या प्रमाणे तशेंच आमी आतां रोखडेच आमी टर्न टेबल लॅडर घेतले। टर्न टेबल लॅडर इज 42 मीटर। 42 मिटराची ना सद्या आमचे कडेन, ती आमी ट्राय करता आतां घेवपाक। आतां ऑलमोस्ट गव्हर्मेंटान सुद्दां अप्रुवल दिल्ले आहा घेवपाक। गोंयांत हालींच सिलिंडर स्फोट जावपाच्यो घडणुको घडपाक लागल्यात। हे फाटभुंयेर संचालकान शिटकावणी दिल्या, जर सिलिंडर लीक जायत आसत जाल्यार तुमी फुडें सरूं नाकात। घरांतल्यान भायर येयात आनी उजो पालोवपी दळाक फोन करात। ते भायर सिलिंडराच्या लागीं रावन फोन मारूं नाकात वा घरांतले लायटीचे बटन चालू वा बंद करिनाकात अशी सुचोवणी रायकर हांणी केल्या। कितें एमर्जन्सी सिट्युएशन येता पळय, पॅनीक जाता लोक, कोणी सहजच पॅनीक जातलेच। पूण तांकां हांव सांगूंक सोदतां की पॅनीक जावपाची गरज कांयच ना। फॉर एग्जाम्पल LPG लिकेज जाता तेन्ना पयलींच आमी शक्यतो थंयच्यान भायर सरपाचो प्रयत्न करूंक जाय। तुमी अरेस्ट करूंक वचूं जायना थंय। कोण हावजकीपींग कोण घरा कडेन आसता पळय तेणी ते आपल्याक हँडल करपाक वचूं जायना। ते जाता तितके बेगीन भायर सरपाची प्रयत्न करूंक जाय आनी नियरस्ट फायर स्टेशन खंय आहा पळय तांकां कळोवपाचें, भायर येवन पळोवंक जाय। भितर ऑपरेट करूं जायना, मोबायल सुद्दां ऑपरेट करूं जायना आनी स्विच ऑन आनी स्विच ऑफ करूं जायना। कित्याक एक स्पार्क मेळत जाल्यार तेजो स्पार्क तुका इग्निशन मेळ्ळें न्ही तुका ब्लास्ट जावंक शकपाची चान्सीस आसता। समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।